तेगेले विजन ओ गांधी परिवाराचे विजन. दे हॅव शेड देअर ब्लड फॉर आवर कंट्री. नो वन कॅन क्वेश्चन देअर नॅशनलिझम, पेट्रियोटिझम. स्वर्गेस्त राजीव गांधीचे स्वप्न जे आशिल्ले आज आमकां दिसता इन सेव्हरल इन आवर स्टेट. ही गेव अस स्टेटहूड डे. इट वॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ कोंकणी बींग रेकग्नाइज्ड. सो खास करून गोंयकारांमध्ये मोग सदांच आमचे गांधी परिवाराक आशिल्लो, खास करून स्वर्गेस्त राजीव गांधी. आणि टुडे वेन वी सेलिब्रेट आम्ही एंटी टेररिझम दीस म्हणून जेन्ना आम्ही मनयता, हिज स्पीच एज सेड बाय कॅप्टन इन द युनायटेड नेशन्स अबाउट स्टॉपिंग न्यूक्लियर वेपन्स shows his love and his vision for India being portrayed as a country being known for non-violence. आणि म्हाका दिसता हुंय ना हुंय आमी सगळे काँग्रेसाचे लीडर जावं वर्कर हिंगा आमी आहाय. वी हॅव टू ऑलवेज फॉलो हिज फुटस्टेप्स. ज्या मनशान आयटी रेव्होल्युशन हाडले, वाईट दिसता की जे सरकार आज भारतीय जनता पार्टीचे जे आसा तांचो आयटी डिपार्टमेंटाचो जो हेड आसा आणि एक न्यूज चॅनल ताणे पयर एक अफवा पसरली की काँग्रेस पक्षाचे ऑफिस टर्की आसा आणि लोकांमदी डिवायड करपाचो, लोकांमदी एक मिसगायड करून खंय तरी काँग्रेस पक्षाक डिफेम करपाचो प्रयत्न हे करतात. तो विचार हो. म्हणजे सगळ्यांकडे मागणी असा की आयच्या दिसा ज्या मनशाचो जीव गेलो या देशाक लागून, टेररिझमा लागून, आणि हे काही लोक जे असतात जे अफवा पसरतात, खंय काँग्रेस पक्षाचे नाव बदनाम करपाचो जो प्रयत्न चल्ला, असल्या विचाराक असले जे पळय लोक आसा हांकां आयडेंटिफाय करपाची गरज असा. आज इस वक्त हमें उनकी याद आती है कि जब टेररिस्ट पहलगाम में आकर वहां पे हमारे देशवासियों को वहां पे निशाना बनाया. ऐसे परिस्थिति में कांग्रेस के जो सोच है, विचार है, तो हमने एक साथ होकर ऐसे टेररिज्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए. सभी कोई भी हो, दुनिया का टेररिज्म, उनके खिलाफ इस तरीके से बात होनी चाहिए कि वो पूरी तरह खत्म हो जाए. ये हमारी सोच है. पर आप देखते हैं कि पहलगाम के जो इंसिडेंस हुआ, जो हादसा हुआ, उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी ने, जो हमारे खारगे साहब अध्यक्ष राहुल जी गांधी ने बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि देश एक साथ है, अपोजिशन या कोई भी धर्म जाति का अलग नहीं है हिंदुस्तान से, हम एक साथ होकर मुकाबला करेंगे. और वही दिशा स्पष्ट रूप से राहुल जी गांधी ने और खारगे साहब ने उस तरीके से पहल की. और मैं समझता हूं कि हमारे देश की जो यूनिटी है, इसको कोई हरा नहीं सकता है. दहशतवाद हो कितें नवीन न्ही. ह्या भारतात आनी जगात पसून दहशतवाद हो खूप वर्सां पयलीं पासून आशिल्लो आनी आजूय तो आसा. महात्मा गांधीची हत्या जाली, तोही एक दहशतवाद आशिल्लो. इंदिरा गांधीची हत्या जाली, तोही दहशतवाद आशिल्लो. आणि निमणे आमचे तरणाटे प्रधानमंत्री बाब राजीव गांधीची हत्या जाली, तोही एक दहशतवादाचोच वाटो आशिल्लो. तुम्ही जर बारीकसाणेन विचार केलो जाय तर दहशतवाद हो मनशाच्या तकलेत असता. मनीस पयली त्या दृष्टीन विचार करपाक लागता. देखीक एडॉल्फ हिटलर हाचे तकलेन दहशतवाद आशिल्लो. ताका दिसतालें की जर्मन रेस ही सगळ्यांत व्हडली रेस, श्रेष्ठ रेस, आणि आपूण त्या रेसीचो प्रतिनिधी, त्या देशाचो प्रतिनिधी, आणि देखून सगळ्या जगात आपले राज्य आसपाक जाय. म्हणून हांव म्हणटा दहशतवाद हो पयलीं तकलेक तयार जाता आणि मागीर तातूंतल्यान ती हिंसा घडटा. पण एक गजाल आमी लक्षात घेवपा जाय की दहशतवाद
हो एक ना एक दीस सोंपतलो आणि तो सोंपताच. हिटलर सोंपलो, हिटलरा बरोबर हिटलराचो दहशतवाद सोंपलो हे लक्षात घ्या. आजही तो कांय प्रमाणात आमच्या शेजारा आसा आणि वेगवेगळ्या देशांनी वेगवेगळे रूप घेऊन हे दहशतवादी काम करतात. सो पहिले म्हणजे आम्ही जर राजीव गांधीक आदरांजली व्यक्त करतले जायत, खरी तांकां आर्गां ओंपतली जायत जाल्यार आमचे तकलेंत आशिल्लो दहशतवाद आमी पयलीं पयस करपाक जाय. आज आमी पळयल्ले आसात ऑपोजिशन आसात ते तुम कितें करतात तें सांगात. पूण आदले सरकारान हें करूंक जाय आशिल्लें तें करूंक जाय आशिल्लें. हांव सदांच म्हणटा आयचे दोळे घेवन काल पडूं नाका. तेन्ना सिच्युएशन दुसरी आशिल्ली, आज सिच्युएशन दुसरी आसा. पूण सबंद देश तेच बरोबर सबंद जगाक आज आमी एंटी टेररिझम हाजेर आमी लक्ष घालपाक आमी एकठांय जाल्ले आसा. टेररिझम म्हणटात तो सबंद जगान केन्ना सोंपचो ना. सांगले भशेन एक मनीस डिसायड करता आनी जरी तो एक मनीस व्हडलो जातलो बरी वस्त करपाक जाय ओ थोडे वायट वस्त करून ते आपणाक फेमस जावपाक करता आनी हें जावन आसा टेररिझम. देखून आमी सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय. सरकारान हाजेर लक्ष घालपाक जाय. आयज जो दीस आमी मनयता स्पेशली जशें आमचे सिनियर व्हायस प्रेसिडेंट श्री M.K. सेकान सांगला तशें खुबश्यो अश्यो जेन्ना श्री राजीव गांधी टूक ओवर एज प्रायम मिनिस्टर आख्खे देशभर खुबशी प्रॉब्लेमां आशिल्ली. पंजाब, आसाम, नॉर्थ ईस्ट, इवन डीप डावन साउथ अक्रॉस द फॉक्स स्ट्रेट, जाफना, तशेंच भायल्या देशांत मॉलदीव्स एक अटॅक जाल्लो आणि त्या टायमार असल्या परिस्थितीन अ यंग मॅन श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री ताणें पद सांबाळचो पडलो. जेन्ना तो युनायटेड नेशन गेलो ताणें एक प्रपोजल घालें ऑफ बॅनिंग न्यूक्लियर वेपन्स. म्हणजे सगळे पळय ताचे तर विचार पयशे जाल्यार ही वॉज अ मॅन ऑफ पीस, एंजल ऑफ पीस म्हणटा पळय तशें. आतांची परिस्थिती आसा वी आर फार बेटर ऑफ पीसफूल इंडिया. पीसफूल इंडियाक लागून तेन्नाच्यान प्रोग्रेस जावपाक लागला. इकॉनॉमिक प्रोग्रेस, सोशल प्रोग्रेस सगळें जालें. सो आनी एक गरज आसा जसो हेड ऑफ टेररिझम परते परते आपणाची वयर घालता तकली आमचे जण एक एकल्यान जशें आमी ओथ घेतला तशें जण एक एकल्यान आमी चिंतपाक जाय वी वील बी द सोल्जर्स ऑफ पीस.